sporazul zoloita Tacera sogle smogaci Ormi sporazul zoloita Tacera sogle smogaci Orzora uzvar sorgico Amco divam čirmagoita Some stalagia voita Apnaci boginco voita Orzora uzvar sorgico Amco divam čirmagoita Some stalagia voita Apnaci boginco voita Ormi sporazul zoloita Tacera sogle smogaci Ormi sporazul zoloita Tacera sogle smogaci बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो सगल्यांक तुमकां मागीर मोगाची येवकार हे सकाळच्या दिसाक मिसा भेटीन वांटो घेवन आजतान आमची सुपुल्ली भुरगीं शाळेक वचूंक सुरवात करतात. जायतो काळ उणेंच 2 वर्सां ह्या भिरांकूळ महामारीक लागून सगलीं भुरगीं आपआपल्या घरांनी आसलीं. घरांतूच रावन शिकप करूंक तजवीज करताले. आजतान आमच्या गोंयांत सगल्यांनी आपआपल्या शाळेंत वचूंक एड्युकेशन डिपार्टमेंट शिक्षणीक खात्यान उलो मारला. मागुया आमच्या भुरग्यां पासत जायते तेंपान थोडी सुपुल्लीं भुरगीं पयलेच पावट इस्कॉलाचे माटवांत वांगडांत भितर सरतलीं. मागुया सगल्या भुरग्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी ही भिरांकूळ पिरा आमचे वेली नाच जावंक. मागुया दामियाव डिसोजा हे आमचे बाब आसत ताची गोची आज म्हयन्यांचो उगडास करतात. तशेंच डॉमिनिक आफोन्स सांताना रोद्रिगीस ही आमची भयण अंतोल्ल्यार आज 1 म्हयनो भरता. तांकां सगल्यांक सर्गीच्या बापान आपल्या वैभवान घेवंक मागतना आज आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाडटा. विली आनी एलिझा डायस सापेको तांचे पासत मागुया. आनी आपलो वाडदीस संभ्रम केल्या कार्मीन जोझफ वाज कायतनी मिनेजीस आनी हेर वाडदीस संभ्रम केल्या देवाचो किरीत आशिर्वाद कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच सांगवार मेरेक सगळ्यां देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना करा. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को Krishna काकूत को Krishna काकूत को
प्रार्थुया. आमच्या मनांतल्यो काशे गरजो आमची प्रार्थना ह्या जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सोर पदवीदार देवा आमचे बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणू जावंक पाव. अशें दिसा दिसपट्टे जिवितांत तुका चिटकून रावन बावार्थांत उकोंड जावंक आमकां कृपा दी. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. भाग्योन जोकोबाची चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें शाणो आनी समजीक कोण आसा? ताणें आपले बरे चालीन मुणगे भोळेपणान आनी जानवायेच्या कोन्या वरवीं आपूण टोसलो म्हूण दाखोवचें. तुमच्या काळजान युद्धकायाची कोणसां वा सुवार्थी आशा आसा जाल्यार तुमची वळवीक करूं नाकात आनी सोत ते फोटींनी लिपोवन दवरूं नाकात. असली जानवाय वयतान येना, ती संवसारांतली, मनशा सोयबाची आनी देवचाराची. जंय निद्दिकाय आनी आपसुवार्थ आसा थंय दुस्पोट आनी सगळे तरेचे वायट आसता. वयतान येता ती जानवाय पयले सुवातेर निर्मोळ, त्या भायर शांत, मानसुगेची आनी बोली, काकलुतीन बोललेली आनी बरीं फळां दिता तसली. ती तोंड पडोवन कामां करिना, दोंगेपणाय करिना, शांती करपी, शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी वोमतात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचे आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समृद्ध सोय बरी, जिविताची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे, न्यायानिची जानवाय. जबाब सर्वेस्पराचे आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचे आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचे हुकूम स्फोट उजोड, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भक्ती बोवीत सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना. तुका मानो सर्वेस्परा, म्हज्या कोडपा म्हज्या तारुका. जबाब सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गार. सर्वेस्पराचोय, 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 सर्वेस्पराचोय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. चू वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमोर वरदळ जालें. सर्वेस्पराचोय, 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 सर्वेस्पराचोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. अशुभ वर्तमान मातशें लांब आसा, चितान आयकुया. जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक घेवन 11 शिसां लागीं आयलो तेन्ना ताचे भोंवतणी लोकांची व्हड उरपोंज एकठवलोली. ती आनी धर्मशास्त्री ताजे कडेन भासाभास करताले ते तांणी देखले.
आनी जेजूक पळयना फुडें सगलो लोक अजाप जावन तो टाकलो आनी ताका नोमान करूंक धांवून आयलो. आनी ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुमचे भितर कित्या विशीं विवाद जातालो? परती पळोवन लोकांतल्या एकल्यान म्हळें, गुरुजी, मुनको देंवचार बशिल्ल्या म्हज्या पुताक तुजे सरशी हांवें हाडला. तो ताका दोत्ता तितलेय पावटी ताका दोनीर उडयता आनी तो तोंडांतल्यान फेणो काडटा, दांत किल्लिता आनी ताण जाता. आनी ताका काडून उडयात म्हूण हांवें तुजे शिसांक सांगलें, पूण तांच्या लागीं नजो जालें. ताणें परतीपालून म्हळें, अविस्वासी संस्थी, आनी कितलो वेळ म्हूण तुमच्या सांगाताक हांवें आसचें? आनी कितलो वेळ म्हूण हांवें तुमकां सोंसचीं? ताका म्हजे सोंशी हाडात. आनी ताणीं ताका हाडलो. आनी जेजूक देखोना फुडें देंवचारान ताका खूब दायलो आनी तो दोनीर पडून तोंडांतल्यान फेणो काडून आडवो उदारो लोळटालो. जेजून ताच्या बापायक विचारलें, ताका केन्ना सावन अशें जावन येता? ताणें जाप दिली, भुरगो सावन. आनी ताचो नाश करूंक बोगोर बोगोर उज्यांत आनी उदकांतूय ताका उडयता. पूण तुज्यान कितें करूंक जाता जाल्यार आमचे चुचुरे करून आमकां पाव. आनी जेजून ताका सांगलें, तुज्यान जाता जाल्यार बावार्थ दवरतेल्यांच्यान सगलें जाता. बावार्थ दवरतेल्यांच्यान सगलें जाता. रोखडोच चेड्याच्या बापायन दुकां गुळोवन व्हडल्यान म्हळें, बावार्थ दवरता, म्हज्या उण्या बावार्थाक आदार दी. आपणाशी लोटोन येतेल्या लोकांक पळोवन जेजून मेड्या आत्म्याक अशें म्हणून भेंकडायलो, हे बेऱ्या मोन्या आत्म्या, हांव तुका फर्मायतां, ताचे वेलो भायर सर आनी हे फुडें ताचेर येनाका. बोब मारून आनी बारी ताका खूब धांवून देंवचार ताचे वेलो गेलो. आनी तो चेडो इतलो मेल्लो कसो जालो की जायत्या जाणांनी म्हळें, तो मेलो. पूण जेजून ताच्या हाताक धरून ताका उखल्लो आनी तो उठलो. घरा भितर ताच्या शिसांनी ओगेच येवन ताचे लागीं विचारलें, ताका काडूंक आमच्या लागीं कित्याक जालें ना? जेजून ताका सांगलें, मागण्या बगर असली जात खंयचेच भाशेन काडूंक उडोवंक जायना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बांबडीन आदले काळार एपिलेप्सी मोल्लूक म्हणटा ती कॉमन आसलें. कांय घरांनी असले भुरगे आसताले तांकां मुल्लूक जातालें. तांच्या तोंडांतल्यान फेणो येतालो, भूंय पडटाले. कोणूय तरी ताचे तकलेचेर वो गोमट्याचेर पांय दवरतालो, ताका धुंवर लायतालो. जायते फावटी शाळेंत पुऱ्यान भुरगे मोल्लूक जाताली ताका, एपिलेप्सी म्हणटा. शाळेंत अकस्मात एक भुरगो बांकाचेर बसलेलो आसतना पडटालो, तोंडान फेणो येतालो. हेर भुरगे धांवून पावताले क्लासरुमांतले. असलीच कसली एक केस हो बापूय हे भुरग्याक घेवन जेजूशी येता, ताच्या शिसांशी येता. भाग्यवंत मार्कू आपल्या 6व्या अवेस्वरांत, वी आर इन द 9th chapter नाव, 6व्या अवेस्वरांत म्हणटा, जेजून आपले शिसांक, आपले दोन दुतांक पाठयले, मेड्या आत्म्यांचेर अधिकार दिवन धाडले. आनी पेद्रू, जाकोब आनी जुआंवांक घेवन वयर दोंगरार, ताबूर दोंगरार आपलें रुपांतर करूंक गेल्ले आसतना हो बापूय ह्या भुरग्याक घेवन येता
जेजूच्या शिसांची नो उरिल्ले ते आनी तांचे लागीं ह्या भुरग्याक बरो करूंक जायना. जेन्ना जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जिवांक घेवन दोंगरा वेलो देंवता तो जायतो लोक पळयता आनी ह्या लोकां मदीं तो भुरगो आनी ताचो बापूय आनी ताचो बापूय रोखडोच जेजूक सांगता तुज्या शिसांच्यांनी ताका बरो करूंक जालें ना. भावमणी न्हू, हे धाकटुल्या शुभ वर्तमानांत आमी दोन वस्तू पळयता. पयले शिसा लागीं ह्या भुरग्याक बरो करूंक जालें ना कित्याक ते आपल्या बोडाचेर पातयेले. ताणें जायत्यांक बरें केल्लें, आपल्या बोडाचेर पातयेले. देवाच्या बोडाचेर न्हय, देखून जेजू तांकां उगडास कोत्ता मागणें, द पावर ऑफ प्रेयर. ओन्ली द पावर ऑफ प्रेयर can deliver such types of evil. दुसरें, ह्या धाकटुले घडणुकेंत आमी पळयता भावार्थ, द नीड ऑफ फेथ. जेजू ह्या बापायक म्हणटा भावार्थ दोतेल्याच्यान सगळें जाता. आनी देखून हो बापूय म्हणटा, ओळखून घेता आपलो भावार्थ धाकटुलो, म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. हांव भावार्थ दवरतां पूण म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. भाव म्हणिनो आसलो खंय एक गुरू आनीक आसलो खंय ताचो एक सादो शीस, वेरी सिंपलटन. ताचे तकलेंत कांय आसनासलें पूण बरो मनीस आसलो. देखून हे गुरुजीन खंय हे शिसाक दवरलेलो आपल्या बरोबर. एका दिसा खंय त्या गांवांत खबर जाली हो ताचो शीस उदकाचेर चलूंक लागलो म्हूण. उदकाचेर चलूंक लागलो म्हूण गांवांत खंय बोबाड. गुरुजीन आपयलो खंय ताका आनी विचारलें, आरे तुजे विशीं हांव आयकता न्ही सारकें, वर यू वॉकिंग ऑन द वॉटर, तूं उदकाचेर चल्लो. आनी ते शिसान सांगलें खंय, ओय गुरुजी कसो चल्लो तूं उदकाचेर, हाव यू वॉक. ताणें सांगलें खंय, हांव तुजें नांव घेयत चल्लो, तुजें नांव उच्चारीत हांव उदकाचेर चल्लो. गुरुजी खंय अजाप जालो, आरे म्हजें नांव घेवन हांव उदकाचेर चल्लो आनी म्हज्यान उदकाचेर चलूंक जायना. हो सादो शीस म्हजो हांव येतलो. आनी खंय हो गुरुजी उदकाचेर चलूंक म्हूण आपलेंच नांव घेवन एक दोन पावलां मारलीं, बुडलो आनी मेलो. बुडलो आनी मेलो कित्याक ताका भावार्थ नासलो. ताच्या शिसान गुरूचें नांव घेवन उदकाचेर चल्लो पूण गुरू खास आपलेंच नांव घेवन बुडलो. कित्याक तो आपल्याचेर बोडार पातयेलो आनी ताका ताचेरूच भावार्थ नासलो. भाव भयणीनो, जायते फावटी असलीच कशी आमची गोत. जेजू आयज आमकां उगडास करता दोन वस्तू जाय. पयलो जाय भावार्थ. आमच्या जिवितांत भावार्थ आसलेल्याक सगळें जाता. अ डीप टोटल सरेंडर एंड फेथ इन गॉड, सगळें जाता. आनी दुसरे सुवातेर मागण्याचें बोड, द पावर ऑफ प्रेयर. द पावर ऑफ प्रेयर makes everything possible. We don't rely on ourselves. आमच्याच बोडाचेर आमी पातयेना पूण देवाच्या बोडाचेर पातयता आनी देवा कडल्यान हें बोड मागण्यांतल्यान येता. तर आज आमी घरा वयता आसतना दोनूय बाजू आमच्या मनांत दवरया. भावार्थ दोतेल्यांक सगळें जाता आनी दुसरे सुवातेर भावार्था बरोबर आमचे देवा कडेन संबंद, आवर रिलेशनशीप विथ गॉड थ्रू प्रेयर.
everything becomes possible. Everything becomes easy. हें करूंक तोच जेजू जाणें ही मल्लूक जाल्ल्या भुरग्याक बरो केलो, ताच्या बापाचें स्वाधीन केलो, तो आल्ताराचेर येतलो, ताचे लागीं आमकांय कृपा मागून घेवया. बेटोनीक आमी गायन गावया. देवाबुथोर आमी घेतला C15 35 आनी 4, C15 पेज 34. आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक आनी आमच्याच दिसा दिसपटे गरजांक आमचो भावार्थ थीर कर आनी जेजूच्या एकचारांत आमी जिवन सासणाच्या जिविताच्या वैभवाक आमी पावशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी सासणाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचसर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उंचसर्गीं तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, म्हणजे रोगताची कास. नवे आनी सासनीक करोराचें रगत. पातकेंचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो घूट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव म्हणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्यवन दोनमृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगिता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाव भयणीनो, परम संस्कार, पेकोवणीचो संस्कार जेजू आमचे बरोबर आसा. ताणेंच म्हळें बाबार दवरतल्याक सगळें जाता. हे जेजूक आमचे काळजांत घेवन आमकां एक एकल्याक कुडी आत्म्याची पेकोवणी मेळूंक आनी जेजूच्या संबंदांत आमी सदांच वाडून वचूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया, आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टालणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोट पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सवेच्या वावरताशे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजो चलयता सासणाच्या सासणांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची गुणां दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. वस्त जेजू आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दिता. मुल्लूक जाल्ल्या देवचारान खूब दायिल्ल्या भुरग्याक ताणें बरो केलो. भावार्थ दवरून ताचे जेवणान वांटो घेवन पेकोवणी आपणायतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D23 पान 60, D23 पेज 60. जिविताचे उदक पियो घेवचे तानेल्यार जिविताचो उंडो घेवचे उकेल्यार जिविताचे उदक पियो घेवचे तानेल्यार जिविताचो उंडो घेवचे उकेल्यार आमचो आत्मो तानेला तुका विवून आशेता आमचो आत्मो उकेला तुका गावून गावनेता आमचो आत्मो तानेला तुका विवून आशेता आमचो आत्मो उकेला तुका गावून गावनेता उंचान मोचेर बाबार देवल्या केन्ना साकार नाची नाता पोलीस मोचेर सोची आयल्या तो उकेलाच उकेचो ना उंचान मोचेर बाबार देवल्या केन्ना साकार नाची नाता पोलीस मोचेर सोची आयल्या तो उकेलाच उकेचो ना आमचो आत्मो तानेला तुका विवून आशेता आमचो आत्मो उकेला तुका गावून गावनेता आमचो आत्मो तानेला तुका विवून आशेता आमचो आत्मो उकेला तुका गावून गावनेता. प्रार्थूया. विस्वासी देवा आमचे बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सुर्गीचें सूख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बासवणी बेगीन साती पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बांबडिनो फाल्यां परब बाग्योन पेद्रू दोर्मदूताचे सोदरेची द चेअर ऑफ सेंट पीटर पाप साहेब जाता तेन्ना ताका एका कदेलाचे सोदरेर बसयतालेत. त्या काळार
आनी ही परब जावन आसली ही परंपरीक परब द चेअर ऑफ सेंट पीटर. आतां ही परंपरा आतां करिनात पूण ती परब आसा दाखोवंक की पाप साहेब पवित्र सभेंत वडील जेजू सुवातेर हे संवसारांत प्रतिनिधी आमकां. फाल्यां आमचे माजोर्दा गांवांतले पाद्री एकठांय जातात. एवरी इयर ऑन 22nd of February आमी एकठांय जाता. सगळे गोंयांत आहात ते आनीक जावं मीस सांगताक मीस करून जावं बाराबर सांगताक जेवण घेवन सारता. खरें म्हळ्यार जायते आसात आमच्या गांवांत आमचे माजोर्दा 30 मायज 30-40 आसतले यादनीक. पूण फाल्यांच्या दिसा घोडी 20-22 एकठांय जातले. थोडे भायले गांवांनी आहात, थोडे मिसावांच्या गांवांनी काम करतात, तांकां येवंक जायना. पूण हांगा आसात ते गोंया भोंवतणी आसात ते आमी एकठांय जाता. पादविगार पादकुरा सांगताक गांवांत मीस करता. मागीर थोडोसो वेळ आमी सांगताक सारता. आमच्या गवळीक वावराची मोलावणी करता. वी शेअर आवर पास्टरल एक्सपिरियन्सीस वीथ वन एनदर. तुमी मागचें आनी मागचें आमच्या गोंयांत जायतीं पाद्रीपणाक मोठवाशी जिविताक आपोवणी. फाल्यां बागयुन पेद्रूचे सोदरीची परब. बागयुन पेद्रून दाखयलेलो आनी उचारलेलो बाबार्थ आमच्याय दिसा दिसपटे जिवितांत आमकां फावो जावं. तशेंच मागुया आमचे माजोर्दा गांवचे देवान फावो केली इतली आपोवणी, इतले यादनीक जे आसात आनी जे मरून गेल्यात आमी तांचोय उगडास करता. जायते मरून गेल्यात आमचेच यादीक तांकांय देवान सस्नाची सवस्काय दिवंक आमची मागणी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात होकंड भावार्थान जियोंक जेजू नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गायन गावया. बापा तुका आर्गां दिता. E3 पान 70 आनी 7. E3 पेज 77. Sobicuno Fulabasa Vicin suavit folacati Morova venea Sciorea basso Doria tule masricati Papa tu carga di Duciamo Konkani porta